देवी श्री शांतादुर्गा बाळ्ळीकर्णीचो हो जत्रोत्सव जाका आमी सुर्योत्सवूय म्हणटा आणि गडोत्सवूय म्हणटा. आज गडो लाठार गडो म्हणजे तुम्ही पळयला आतां लाट आसता देवीचे ताजेर गडो वयर काडटात आनी ताका फेरी मारतात. ह्या कोरोनाची पॅन्डेमिका लागून आमी भरपूर म्हणजे काळजी घेवन आनी कंट्रोलान दवरून नियंत्रणान दवरून हो उत्सव साजरो केल्लो आसा. सगळे एसओपीज बरे प्रमाणात पाळले आसात. देवस्थानाचे सगळे महाजन तसेच कुळावी समस्त ग्रामस्थ आनी सगळ्यांनी भरपूर हातभार लावन बरे तरेन हो बरे प्रमाणात साजरो करपाचो एक उत्तम असो कार्यक्रम घडोवन हाडलो आसा. सगळ्यांक हांव चडांत चड देव बरो कर म्हणटा. आनी खरें म्हणल्यार ही जात्रा जी आसा ही दिवजोत्सवान सुरू जाता. मागीर गड्याचो उपास एक दीस आनी आज गडोत्सव फाल्यां ताची संगता जाता गुलालोत्सवान. रथ कितले आसा तुमी? संस्थानाक सगळे टोटल 3 रथ आसात. सो तिनी रातीक 3 रथ जातात. पयली राती विजय रथ, दुसरी राती नवो हाडला अंदूच हाडला आमी तो सिंह रथ आनी राती जालो तो महारथ जो पोरूं हाडिल्लो. तर हे लाट बी खंय साकून हाडटा तुमी? वर्स नवी हाडटात? हय, हे लाट 2 कडेन आसता. म्हणजे एक बाळ्ळीकान्नीच्या देवळा मुखार आनी एक कुनेश्वराच्या देवळा मुखार. सो पोरूं जे लाट हाडले पळय ते आमी तळये घालून दवरता उदका भितर आनी ते कुनेश्वरा देवळा कडेन वयर काडले जाता. आनी अंदू नवी लाट हाडप आसता. अंदू ते आमगे काही महाजन कामणां आसता. सो कामणां कावरे म्हणटा ते थंय ते लाट मारप आसता. ते पयलीं मारतात सादारण शिवरात्री जाली की ते मारतात आनी ताजे बरें वाजत गाजत उत्सवान ते हाडटा. आनी ताजोय भरपूर कार्यक्रम आसता जो अण्णी जाता. अण्णी त्या लाटाची बरी सांगणी बी जाता हाडटा आसतना. आनी हे लाट पयलीं सगळे हातान धरून हाडटाले. अंदू ते लाट हाडपा खातीर आमी एक लाट वाहन केल्लें आसा आनी तो त्या लाट वाहनाचेर ट्रॉली करून ट्रॉलीचेर घालून ते हाडटात.